पयलीं म्हळ्यार म्हाका सामकी उमेद जाली हें आयकून, कित्याक लास्ट 1 वर्स जालें हांव ह्या एग्जामी खातीर प्रिपेर करतालो आनी गोंयांत एज यू नो खूब टफ कॉम्पिटिशन आशिल्ले कारणान आनी खूब कमी सीट आशिल्ले कारणान जर बरें कितें लायक मनाचे इच्छे प्रमाणे कितें अशी सीट जाय जाल्यार रँक आनी मार्क्स दोनी सामके बरे येवपाक जाय. सो एक ते एक्सपेक्टेशन खूब हाय आशिल्ले आनी ते फुलफील जाले, ताका लागून म्हाका खूब खुशी आसा. आनी तूं त्यो अभ्यासा कडेन कसो एप्रोच कसो आशिल्लो तुजे कडेन? तुगेलो अभ्यासा कडेन एप्रोच? अभ्यासाचो एप्रोच इवन दो म्हाका दिसता की ही एग्जाम आतां एकूचदा जाता 5 वर्साच्या एंडाक, बट जर ह्या एग्जामीक खऱ्यांनी बरें परफॉर्म करपा जाल्यार MBBSचे 5 वर्सां सारको डेली आनी रेग्युलर जर अभ्यास केलो आनी मागीर एक हे एग्जामीचे एक्झॅक्ट 1 वर्स पयलीं जर सामके आनी फोर्स लावन जर शिकलो जाल्यार ही एग्जाम क्रॅक करपाक जाता. आनी थोडे करेक्ट रायट मेथड्स अप्रोचीस वापरले लायक क्वेश्चन सॉल्विंग बी जाल्यार एग्जामीक भरपूर बरे मार्क्स पडपाक शकता. तू मेडिकल कॉलेजी इंटर्नशिपीचेर बी आशिल्लो? ना इंटर्नशिप म्हजी लास्ट इयर जाल्ली. हांवें ह्या वर्सांत प्रिपेर करून ही एग्जाम दिली. ओके, त्या खातीर तुका अभ्यास करपाक बरें? हय. आनीक तुका रुटीन कशें आसतालें कामां म्हणजे अभ्यासाचें? म्हजें रुटीन म्हणल्यार हांवें स्टडी ब्रेकार आशिल्लो सामको, सो हांव सकाळ फुडें उठतालो आनी स्टार्ट उठना फुडें हांव म्हजें डेली रुटीन करून बसतालो आनी दनपार म्हळ्यार शिकतालो. मागीर एक सेशन आनी मागीर सांजचे एक सेशन करतालो. अशी करून दिसान 2 सेशन तातूंत हांव शिकतालो, क्वेश्चन सॉल्व करतालो, मागीर व्हडल्यो त्यो एक्झॅक्ट एग्जाम मिमिकींग टेस्ट आसताल्यो, ग्रँड टेस्ट म्हणून त्यो सॉल्व करतालो, रिवायज करतालो आनी रिपीट हे सगळें करून 1 वर्स पर्यंत ऑलमोस्ट तेच फॉलो केला हांवें रुटीन म्हजें. आनी तुगेलो स्पेसिफीक रिसोर्सीस कशे आशिल्ले अभ्यासाचे? स्पेसिफीक रिसोर्सीस आतां म्हाका दिसता की आतां टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव जाल्ल्याक घरा कडेन बसूनच ऑनलायन एप्स बी खूब इतले बरे जाले. पयलीं लोकांक भायर वचचें पडटाले बेंगलोर बी, पूण आतां इतलें बरें जालां तूं एप बाय करपाक शकता. कितें कोचिंगाची ती फीज आहा ती दिवन तूं घरा कडेन बसून सुशेगाद करपाक शकता. नो नीड टू गो टू बेंगलोर, दिल्ली. सो ते एक एडवांटेज जाली की बेस्ट टीचर म्हाका घरा कडेन बसूनच मेळ्ळे. आनीक तुजे कितें आव्हानां बी कितें आशिल्लीं म्हणजे आव्हान चॅलेंजीस तुजे मुखार? चॅलेंजीस म्हणल्यार 1 वर्साचो पिरियड डेली तेच करप, तेच मोटिवेशन दवरप. एवरी आयतार जालो म्हणटकीर परतो सोमार येवप म्हणल्यार सामकें पे जाता, कित्याक तेच करपाक जाय. आनी एग्जाम वर्सांतल्यान एकूचदा जाता, सो तिजी कांय सर्टनटी ना त्या दिसा कितें सारकें जालें ना, कितें सारकें जाय, सो ताजी कांय गॅरंटी नासताली. सो ती मेंटेन करपाक लायक तो मायंडसेट आनी ते डिसिप्लीन मेंटेन करून डेली 1 वर्स शिकप वॉज द बिगस्ट चॅलेंज. आनी तुका मोटिवेट कोण केलो हाजे खातीर? तूं क्रेडीट कोणाक दिवंक शकता? मोटिवेट म्हणल्यार हांव म्हज्या आई आनी बाबाक दिवपाक सोदता, कित्याक ही एग्जाम आज जाल्या बट मेन म्हळ्यार फ्रॉम 10th 11th 12th करून मागीर MBBS मेळपाक जाय. MBBS जावन मागीर ही एग्जामी खातीर शिकपाक जाय. म्हाका तांचो फूल सपोर्ट आशिल्लो, प्लस म्हज्या फॅमिलीचो आनी म्हजे फ्रेंड्स जे म्हाका सदांच सपोर्ट करताले. कितेंय जालें जाल्यार म्हज्या फ्रेंडा कडेन उलयतालो की म्हाका अशी हेल्प जाय आनी म्हाका लायक दीज आर द प्रॉब्लम्स. सो ते म्हाका अशी मोटिवेट करताले. सो ते सगळ्यांक हांव क्रेडीट दिता. दीस इज नॉट माय अलोन अचिवमेंट म्हणटा हांव. सगळ्यांचो तितलोच म्हजे सक्सेसान हात आसा. तुगेल्या फ्युचरा बद्दल कितें विचार केला? फ्युचरान आतां हांवें MS ऑर्थोपेडिक्स जॉइन करपाचें डिसायड केलां गोवा मेडिकल कॉलेजांतूच. स्टडी म्हणटलें आतां एपाचेर सगळी स्टडी मेळटा जाय तितली. तुवें म्हणलें की थोडी फी भरली जाल्यार एपाचेर सगळें मेळटा. इज इट अवेलेबल? हय ते सगळे म्हळ्यार इजिली अवेलेबल. आतां मेडिकल कॉलेजीन तुमी गेले जाल्यार ऑलमोस्ट दर भुरग्या कडेन ते एप आसता. सो एक्सेसिबिलिटी आसा. रिलेटिवली आय फील तुमी जर लायव्ह कोचिंगाक गेले जाल्यार ताजी फी ऑलमोस्ट 3x 4x आसता. हे जर ऑनलायन एप घेतले बिकॉज ते प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आसता, सो तांची फीज ऑलमोस्ट 40-50,000 पर्यंत आसता. आनी जर तुमी लायव्ह हाका गेले जाल्यार 2 लाख 3 लाख अशें आसता. सो ताका लागून अफोर्डेबिलिटी वाडल्या ऑनलायन एपाक लागून. एक्सेसिबिलिटी जाल्याच, अफोर्डेबिलिटी जाल्या लोकां खातीर. फर्स्ट निटाक तो आमचो 720 पेपर आसतालो 2018. म्हाका 480 पडलो आनी गोंयांत 17वो आयलो 17th. ऑर्थोपेडिक्स हांवें मेन चूज करपाक कारण म्हणल्यार हांवें कितें आतां ती क्लिनिकल ब्रांच जाता न्ही, आनी क्लिनिकल ब्रांचीन म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लो. एक म्हळ्यार तिका सर्जिकल ब्रांचीन ती म्हाका खूब इंट्रस्ट आशिल्लो. सो दॅट फेल्ड लायक अ रायट फीट. आनी तातूंत ऑर्थोपेडिक्सान रिजल्ट्स खूब क्विक मेळटात. लायक एक कोण ट्रॉमा जावन आयलो ताका जर तुवें रोखडे
इंटरव्हेन्शन केलें जाल्यार विदीन नो टायम ही इज बॅक टू वॉकिंग. सो यू कॅन सी गुड रिझल्ट आनी एक सॅटिस्फॅक्शन आसा त्या ब्रांचान. तुका स्कुलिंग खंयची तुका? हांव फूल म्हणजे 12th पर्यंत हांव विद्याविकास अकॅडमी मडगांवांतूच आशिल्लो. ओके. आनी मागीर जीएमसी? हय, आनी मागीर जीएमसी. 12th कितले साधारण अशें पर्संटेज आशिल्ली? 12th म्हाका बोर्डाक 86% पडले. 86%. आता तुवें अभ्यासात चड इम्प्रुवमेंट चड जाता तुवें? हय, एक म्हणल्यार ते बोर्ड्साच्यान मातशें कॉम्पिटिटीव एग्जामीचेर प्रिपरेशन डजंट गो हँड इन हँड. सो जर ते कॉम्पिटिटीव एग्जामीक लायक अशें पयले तातूंत बी बरें करपा जाल्यार मातशें तें इल्लें सायडलायन जाता. ती रिटर्न एग्जाम सब्जेक्टीव पेपर ते बरोवप आनी हांगा तुका ते भरपूर ऑब्जेक्टीव क्वेश्चन सॉल्व करचे पडटात. पीजी नीटाक कशें नेगेटिव्ह मार्किंग आसा? हय, 4 मार्क्स फॉर पॉझिटिव्ह अँड 1 नेगेटिव्ह फॉर रॉंग. सेम फॉर नीट यूजी, सेम पॅटर्न. सेम पॅटर्न.